गोंयांत वेंचणुको जावच्यो पयलींची मातशी पार्श्वभूमी सांगता. 6 मार्च 1963 ह्या दिसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापना जाली पुण्यात, आणि ताणी दयानंद बांदोडकर हांकां अध्यक्ष केले. तातूंत वसंतराव नाईक जे तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, यशवंतराव चव्हाण तेन्नाचे जे होम मिनिस्टर आशिल्ले, आणि साबार महाराष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी मिळून हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हाची स्थापना केली. ताका MGP अशें एब्रिविएशन आसा. शिव हो तांचो सिंबल आशिल्लो. आणि ह्या पक्षाची जर तुम्ही अजेंडा पळयलो जाल्यार तांचो एक मुखेल असो हेतू आशिल्लो पक्ष स्थापन करपा फाटी. ते नांवानच आशिल्लें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. म्हणजे गोंयचे महाराष्ट्रान विलीनीकरण करपाचो हेतू, मर्जर, आणि मराठी गोंयकारांची मायभास असोय दाखोवपाचो हेतू. सो विधानसभेचे कामकाज सगळे सुरू जाले आणि अशें चलताले. तातूंत दोन सामकी टावरिंग पर्सनॅलिटीज आशिल्ल्यो. एक म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर आणि दुसरो दोतोर जॅक सिके. हे दोघी जण असेंब्लीन एकामेकाचे कडेन झगडटाले, पूण असेंब्ली जातकीर नुस्तें गरोवपाक वताले, एकामेकाक वेंग मारताले. तांची फ्रेंडशीप सामकी घट आशिल्ली. म्हणजे पॉलिटिकल डिफरन्सेस कितेंय आसूं ते आपले पर्सनल हातूंत भितर ते हाडनाशिल्ले. सो ह्या 30 MLAs भितर पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाण एकूच बायल मनीस आशिल्ली, उर्मिंदा मास्कारेन्हस लिमा लयता. 22 जानेवारी 1965 हांव अशें मानता की गोंयच्या इतिहासांतलो एक काळो दीस. कारण पुंडलीक सगुण नायक हो शिरोडेचो आमदार MGPचो, ताणें एक थाराव मांडलो विधानसभेन. तो थाराव असो आशिल्लो की गोंय हे महाराष्ट्रान विलीन जावचें. आणि सगळ्या MGPच्या फुडाऱ्यांनी ताका ताळयांनी त्या रेझोल्युशनचे स्वागत केलें. आणि UG पार्टी दोतोर जॅक सिकेरा उबो रावलो विधानसभेन, आणि ताणें व्हडलो गदारोळ, व्हडलो बोवाळ घालो की हो थाराव आमी कशेंच मानून घेवचे ना की गोंयच्या इतिहासांतलो एक काळो दीस. कारण पुंडलीक सगुण नायक हो शिरोडेचो आमदार MGPचो, ताणें एक थाराव मांडलो विधानसभेन. तो थाराव असो आशिल्लो की गोंय हे महाराष्ट्रान विलीन जावचें. आणि सगळ्या MGPच्या फुडाऱ्यांनी ताका ताळयांनी त्या रेझोल्युशनचे स्वागत केलें. आणि UG पार्टी दोतोर जॅक सिकेरा उबो रावलो विधानसभेन, आणि ताणें व्हडलो गदारोळ, व्हडलो बोवाळ घालो की हो थाराव आमी कशेंच मानून घेवचे ना. ताची ती टावरिंग पर्सनॅलिटी आनी ताचें तें वक्तव्य, ताची वक्तव्य करपाची शैली, हातूंत सगळे ताणें सामको बोवाळ केलो. हो एक ताचो प्रोटेस्ट आशिल्लो की गोंय हे महाराष्ट्रान विलीन केन्नाच जावपाक जायना. मागीर गो बॅक डेप्युटेशनिस्ट म्हणून दोतोर जॅक सिकेरांनी मुवमेंट सुरू केलो. कारण बांदोडकर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बांदोडकरान डेप्युटेशनिस्ट हाडिल्ले महाराष्ट्राचे, आणि ते सरकार चलयताले. तुम्ही आमकां हांगा नाका, तुम्ही वचात म्हणून ताणें आनीक मुवमेंट केलो दोतोर जॅक सिकेरान. आणि मागीर ह्या मजगती पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हांचो नेहरू तेन्नाचो पयलो पंतप्रधान, मागीर जवाहर लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी हांचे कडेन बरे संबंध आशिल्ल्यान पुरुषोत्तम बाब काकोडकर तांकां मेळटाले. आणि हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो तांणी अजेंडा तांकां कळीत केलो की अशें जावपाक शकता की असो थारावूय पास जाला की गोंय महाराष्ट्रान मर्ज जातलें. सो कितें तरी आमी करून हें करपाक जाय, स्टॉप करपाक जाय. तेन्ना ओपिनियन पोल हो शब्द येवंक नाशिल्लो. सो तेन्ना हो थारावाचें ताणें ताका सांगलें. आणि मागीर दोतोर जॅक सिके, ताजे वांगडी आनी जायते जाण इंदिरा गांधीक मेळ्ळे, आणि तांणी हो प्रश्न तांच्या मुखार विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग कन्विन्सिंग प्रावेस, ताका एक कन्विन्स करपाची शैली जी आशिल्ली दोतोर जॅक सिकेराक, ताणें इंदिरा गांधीक सांगलें, ते फोटोग्राफ्स आसात, की हो प्रश्न सोडोवपाक जाय. आमकां गोंय महाराष्ट्रान विलीन जाल्लें नाका.
इंदिरा गांधीन ते मानून घेतले पण ती कन्फ्यूज आशिल्ली म्हणजे कशें म्हणून हे जातलें आमकां कितें अधिकार आसा तेन्ना होम सेक्रेटरी केंद्रीय सरकाराचो एल.पी. सिंग हाणें हो प्रश्न आपूण ताणें इंटरव्हेन्शन केलें आनी ताणें तिका सांगलें आमी ओपिनियन पोल घेवया की तिणें म्हणलें की ओपिनियन पोल आमी केन्नाच घेवना हो फर्स्ट असो ओपिनियन पोल गोंयच्याच न्ही भारताच्या इतिहासान फर्स्ट असो ओपिनियन पोल रेफरंडम पीपल्स वर्डिंग सो केन्नाच घेवना पण ओपिनियन पोल हे जे नाव आसा ते एल.पी. सिंगान दिले आनी मागीर ताणें ठरयलें की हाजो कायदो अंमलान हाडपाक जाय की अशें प्रोविजन करपाक जाय की ओपिनियन पोल घेवपाक पॉसिबल जावपाक जाय सगळ्यांनी ते मानून घेतलें आणि तेन्नाच्यान एक व्हड असो मुवमेंट सुरू जालो आणि ह्या मुवमेंटान जायते ग्रुप आशिल्ले जायते फुडारी आशिल्ले तातूंत भितर एक असो ग्रुप आशिल्लो जो राष्ट्रमत ग्रुप तातूंत राष्ट्रमत ग्रुपान एडवोकेट उदय भेंब्रो चंद्रकांत केणी जनार्दन फळदेसाय मागीर रवींद्र केळेकार सगळे तातूंत बरयताले लेख बरयताले दोगांक उदय भेंब्रो ब्रह्मास्त्र म्हणून एक सत्र बरयताले गोंयकारां मदीं जागृताय करपाक की गोंय कशें महाराष्ट्रान विलीन जावपाक जायना म्हणून हाजो आमकां व्हड नुकसान जातलें आमची अस्मिताय नश्ट जातली आमचे गोंयकार पण काबार जातले ते ब्रह्मास्त्र अशें बरयताले सदर तातूंत हो एक ग्रूप आशिल्लो दुसरो ग्रूप आसा कोणाचो महाराष्ट्रवाद तांच्या महाराष्ट्रात गोमंतकवादी पक्ष म्हणून आसा ते एलाव करतले आमी हांगा सगळे आओ जाओ घर तुम्हारा फ्री फॉर ऑल महाराष्ट्रवादी म्हणजे कितें आमी कोण महाराष्ट्रवादी ना आमी गोंयवादी कोंकणीवादी स्टॅच्यू आसपासूच जाय आनी एव्हरी इयर करून सुरवात केल्या गव्हर्नमेंटान फॉर द फर्स्ट टाइम आज पर्यंत 51 इयर्स कंप्लीट जाली खंयच्याच सरकारान सेलिब्रेट करून नाशिल्ले ओपिनियन पोल हो मोस्ट इम्पॉर्टंट डे जसो लिबरेशन डे इम्पॉर्टंट जसो स्टेटहूड डे इम्पॉर्टंट हो कित्याक साजरो करनाशिल्ले 16 जानेवारी 16 आमच्या मजगती आसात विजय बाब सरदेसाय तांकां एक विनंती करता की पणजे जो ब्रिज येता त्या ब्रिजाक आमी दोतोर जॅक सिकेरा हे नाव दिवचें अशें म्हाका मनापासून दिसता आनी ताणी ते सरकाराक ताणी ते करून घेवचें आनी ते करतले अशी हांव आस्त बाळगितां कारण ब्रिजाक नांव दिवपाचें कारण मुखेल कारण म्हळ्यार दोतोर जॅक सिकेर हे पणजेचे पयले आमदार हांव पणजेचो आनी आमकां पणजेकारांक ती एक व्हड अभिमानाची गजाल आसतली जर तुमी त्या ब्रिजाक जो नवीन ब्रिज आसा ताका दोतोर जॅक सिकेराचें नांव जरी तर आमी भाऊसाहेब आंबेडकराचो थिंगा पुतलो घातला तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर म्हणून घातला पण जरी तर दुसरी सायड पळयली तो गोंय महाराष्ट्रात घालूंक सोदतालो जाल्यार ताचो पुतलो थिंगा घालप योग्य आसलें हांव तेचेर कांयच म्हणना पूण तरी पूण तुमी घातला पण हांगासर एक मनीस आसा जाणें गोंय सांबाळून दवरला तूं तर पयलो चीफ मिनिस्टर जालाय जाल्यार तूं जॅक सिकेरा पयलो ऑपोजिशन लिडर जाला आनी व्हडांतलें व्हड काम म्हटल्यार गोंय हे महाराष्ट्रान घालपाचें वाठार दुसरें तुमचें जें फंक्शन जालें चीफ मिनिस्टरान जॅक सिकेरा वयल्यान कांयच उलयना तेवूय आमकां दिसलें की फुयपणी कितें गडबड आसा पूण हो गडबड हे वादळपण तूं सॉल्व करतलो आनी आमकां जॅक सिकेरा आनी एकूच सांगता वयता ना म्हणूंक जायना जॅक सिकेरूच एकलोच फुडारी न्हय जाका लागून ओपिनियन पोल जिखले पुरुषोत्तम काकोडकार आसलो साळगांवकार आसलो जाणें दुडवांचो खूब आदार दिलो
रवीन केळेकर आसलो, चंद्रकांत केणी आसलो, उदय बाळगोळे आसले, हे सगळे असले. पूण सगळे आसून पर्यंत खंयचीच एक टिमी कॅप्टन म्हणून आसता. आनी जी तेन्ना टीम जिखता तेन्ना पयलें उतर येता कॅप्टनाक.